20-25 दिसांच्यान आमी जीएफसीचो जो इश्यू घेतला हाजेर पयलीं आमी ते कांयच बरोबर ना म्हणून जेन्ना सरकारान नजरेक हाडून दिले तुमच्या माध्यमांतल्यान उपमुख्यमंत्र्यान एक मामाची कमिटी बसयली. तेवूय आमी दाखोवन दितकच आतां काल वक्तव्य आयला की एडमिनिस्ट्रेटर बसयता. एडमिनिस्ट्रेटर बसयता ही बरी गोष्ट आहा. आता एडमिनिस्ट्रेटर थंय एक IAS ऑफिसर आसूंक जाय, पूण जो एडमिनिस्ट्रेटर येतलो हाजे अर्धे काम जेन नेक्स्टची आमची इंटरनल कमिटीची आमी बसयतली हांच्यांनी आज एक रिपोर्ट गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर थंय जे भानगडी जातात आफ्टर डिस्कसिंग विथ वेरियस डॉक्टर्स, सायट विजीट, सरप्राईज चेक, आम्ही हो रिपोर्ट तयार केला आणि हो रिपोर्ट आज उपमुख्यमंत्री तशेंच जे आमचे हेल्थ मिनिस्टर आहा फ्रांसीस डिसोजा हांकां सबमीट केल्लो आसा. अशे खुबशे मशिनां थंय आसात जे यूज करिनात, टेक्निकल प्रॉब्लमा खातीर म्हणटात, पूण वॉरंटी क्लेम करिनात. तशेंच स्टोरान खुबशे मेडिसिन्स अनओपन्ड आसात, बॉक्सेस. फॉर एग्जाम्पल दिता तुमकां एग्जाम्पल, सपोज जर पॅरासिटामॉल टॅबलेट्स आहात खुबशे आसा ते पडले पूण हांकां खबर आसना, परत टेंडर काडटात, रिटेंडरींग, परत परत सेम प्रॉडक्ट्सांचे कोट्यांचे रुपयांचे इम्प्लांट्स पडिल्ले आसात जे कळमेवपाक लागल्यात. आणि अशें आसतना एक तर पेशंटाच्या नातेवाईकांक किंवा पेशंटाक सांगता तुम्ही भायल्यान हाडात, आणि भायल्यान हाडात म्हणल्यार वेंडर थंयच भोंवतात कॉम्प्लेक्सा भितर इम्प्लांट्स किंवा हे घेवन, न बिल दितात न बॉक्स वॉरंटी बिल किंवा कांयच दिनात. सो हातून एक स्पश्ट जाता की गोवा मेडिकल कॉलेजीन हे मोठे रॅकेट चालू आहा. जेन्ना तो सांगासना वतलो आनी सरप्राईज चेक करपाक वतलो हातूंतले कितलेशे पर्संट देंवपाक लागतले, कारण डॉक्टर्स भिवपाक लागतले आनी थंय जे भानगडी चलपाक लागल्यात लोकांच्या आयुश्या कडेन जे खेळ करतात हे जागे जातले. जेन्ना विथ एविडन्स आमी तेन्ना दितले, लेट नॅशनल ह्युमन रायट्स कमिशन पुल अप द गव्हर्नमेंट. आतां दिसपाक लागला की प्रत्येक गोष्टीक सरकाराक कोर्टान किंवा आमकां कमिशना मुखार वचचें पडटा. म्हणून डेप्युटी सीएम कडेन मागता, सरकारा कडेन मागता की ताणें हाचेर लक्ष घालचें, रिपोर्ट सिरियसली घेवचो